उदक पाण्यान समृद्ध म्हूण काणकोणची वळख. ह्या तालुक्याक चापोली धरण ते वर्साचे 12 म्हयने भरिल्लें आसता. मात हें उदक केन्ना लोकां मेरेन सारकें पावच ना. गांवडोंगरी, खोतीगांव सारकेल्या गांवांनी लोकांच्या उदकाक हाल. परिस्थिती पळयल्यार कोण गोंय म्हणचो ना. चापोली धरणा कडेच्या गांवांनी शुकशुकाट. सरकार 24/7 उदकाच्यो गजाली करता. ह्या लोकांक 7 दिसांत एकदां धड उदक पावना. खोतीगांव एका तेंपार उदक पाण्यान समृद्ध असो गांव. वता वता थंय झरे हें ह्या गांवचें खाशेलेपण. मात आज ह्या गांवांत दुश्काळाची परिस्थिती. गीम येता म्हणल्यार गांवकारांचेर संकट. बांयो आटल्यात, नळाक उदक ना. टँकर येतात तेय बी 3-4 दिसांनी. गांवांत पांय दवरतनाच दिसता ती रस्त्या कुशीक टँकराची वाट पळयत आशिल्ली रिती बेरालां आनी बेरालांच्यो लायनी. उदक ना न्हंयसून हाडप. मग कितले पयस ते? खूब पयस गाडयेन हाडप. गाडयेन हाडप. आनी टँकरान हांगा उदक दिता ते? टँकरान ते एकट्या बायेन दिता. बाय कितले दिसान टँकर येता? 4 दिसांनी? 3 दिसांनी 4 दिसांनी येता. 3-4 दिसांनी टँकर येता. उदक पिवपाक खंयच्यान हाडटा तुमी? पिवून न्हंयचें. न्हंय फोंडार करता आनी हाडटा. न्हंय फोंडार काडटा सायडीच्यान? हय. नळा बी हांगा उदक येना, आतां बंद जालें? बंद. सामकें बंद जालें? हय. पिवपाक उदक हाडटा म्हणटल्यार 2-2 किलोमिटरांची पांयपीट. आनी उदक हेजी पिवपाक उदक पयसून हाडटा ते लोक कितले पयस सादारण? 2 किलोमीटर. 2 किलोमीटर पयस वचून हाडचें पडटा. आज बरें वचूं जाय, थोडें वचनाका. वाळा वयर आयदनान भरून हाडप. आयदनान भरून हाडप? हय. आनी पिवपाक आनी कांय उदक ना न्ही? ना, आनी पिवपाक उदक ना. कितले तेंप त्रास जाता असो? कितले म्हयने? आज पावस पडल्यार पावस पडल्यार उदक मेळटा आमकां, तेंच भरून हाडपाक. भरून हाडपाचें? हय. एक मनीस उदक हाडपाक आनी भरपाक कामां जाय न्ही? हय, एक मनीस जाय. उदक हाडूंक बायलांक दिसपट्ट्यो कितल्योश्योच फावटी. झऱ्याचें उदक मेळटा, पूण तोय गिमाचे कितले दीस काडटलो खबर ना. बारीक सारीक आयदनां घेवन कळसुल्यांनी उदक एकठांय करपाचें आनी 4 थेंब ताळ्यार पडपाची वेवस्था करपाची. ते फोंडार मारूनच तुमी उदक हाडटा सगळे लोक हांगचे? हय हय. ह्यात पुरो पावस पडटा अशेंच. अशें? हय, इतलेंच. आनी चान्स ना. फातर फुटता जाल्यार ते आनी कितें खूब ना. दादले वचून येवन कितें करपा जाय. सरकारी नळाचें उदक नासल्यार खंयच्या गांवांक बांयांचो आदार. पूण गांवडोंगरी, खोतीगांव वाठारांतल्यो बांयो सामक्योच आटल्या. बांयत लेगीत फोंडकुलां मारून उदक एकठांय करपाची पाळी. पळयतल्याक हें गोंयच काय म्हूण शॉक बसपाचो. आतां ते उदक काडपा खातीर इल्लें येता न्ही ते काडपा खातीर फोंड करता, जर मारता आनी ते कळशे भरून वयर काडपा मेळपा जाय म्हणून बुडोवपा मेळपा जाय. बुडोवपा मेळपा जाय. ते दीसभर रातभर 12-1 पर्यंत काडीत रावता थोडे कळशांनी. कोणी हें घालून निसण लावन बांय देंवता, परत ते कळशी भरून दिता अशें. उदक नाशिल्ल्यान खोतीगांवच्या शेता भाटाचेरूय परिणाम जावंक लागला. म्हळ्यार एग्रीकल्चराचे मोठ्या प्रमाणात फरक पडला उदकाचो? फरक पडला. कसली कसली पिकावळ घेताले तुमी हांगा? सगळी घेताले. मिरची घेताले, चिटमिटी, इरवाल, सगळे पीक आसले सगळे. कांद्याची हें केल्ले. पूण जाय तशें हें जावपा ना दिसता तुमकां ह्या फावटी? ना बरेशे हें जातले, कमी जातले पीक. जी गेल्या वर्साची मिरची पळय खूब जाल्ली पळय, इफेक्ट पडटालो उदकाचो. इफेक्ट आसतलो. वर्सा परस ह्या वर्साक कितले पर्सेंट पासून जातली अशें म्हाका तरी हाफ इतले इफेक्ट पडटा? फक्त रानां वाठारांतले गांवूच न्ही, काणकोणा शारांत चावडेर सुद्दां हीच परिस्थिती. नळाक उदकूच येना. आयलेंच जाल्यार तेंय बी खोदूळ. इतली वर्सां आमकां चावडेर केन्नाच उदकाचो अशें प्रॉब्लेम जाले नासले. इंजिनियराक विचारलें जाल्यार इंजिनियर म्हणटा धरणाक 500 दीस पावपा सारकें उदक आसा म्हणटा. पूण आमकां चावडेर आतां कमी 4-4 दिसांनी उदक येता. आनी तें उदक जें येता तें रातचें येता आनी इतली खोदूळ उदक येता, बायलो घरा कडल्यान आमकां त्रास करता. पिवपा खातीर आमी भायर बाटली बंद उदक हाडून दिता घरा कडेन 20-20 लिटरांचें. पूण न्हावपा खातीर आनी जे आमकां कपडे उमळपा खातीर जे उदक जें लागता तेजो इतलो प्रॉब्लेम जाता की उदक आमकां मेळना जाल्ल्यान रात्री जागोवन आमकां उदक भरचें पडटा. खुद्द चापोली धरणा कडेन 200 मिटरांचेर आशिल्ल्या वाड्यारूच 8-8 दीस उदक येना. आयलेंच जाल्यार इल्लें बालदी भरून भरपाची ना. ह्या लोकांकूय ताळो वलो करतले जाल्यार झऱ्यांचो आदार.
उदक कितले दीस जाल्यात तुमकां ना? आमकां ना 8 दीस जाले उदक ना. 8 दीस ना. 8 दीस जाले. नळा उदक येना. ना देवाण पुसले आमी आत्ती येयला आनी कट्ट्यान उदक भरता आमी पयशे वय. कट्ट्यान उदक भरता. खंय ते? पय देवळा कडेन. हां ते कट्ट्यान उदक भरता. त्या कोपाय. आनी उदक खंयचे तुमकां? तेच उदक भरता. तेच उदक आनी उदक ना डेमा उदक ना आनी उदक ना आमकां. आनी उदक ना ना आनी उदक ना. आमकां डेम फुले उदक दीस पडटा म्हळ्यार पिवपा उदक ना आमकां. डेमा उदक भरलेलें आसता दिश्टी पडटा. दीस पडटा हय. पूण उदक पिवपा ना. पिवपा ना उदक. मग तुमची गांवां हो डॅम बांदून तुमकां काय फायदो ना? आमकां कांयच फायदो ना. फायदो आसा तो काणकोणकारांक आमकां उदका फायदो ना. आमकां सांग दिवा हालींच काडपाचे आमकां कांय फायदो ना डॅम बांदून. चापोली धरणाचें उदक काणकोणकारांक 1 वर्स पावतलें म्हूण वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंट म्हणटा. उदक लोकां मेरेन पावच ना जाल्यार ते धरणांत 1 वर्स उरलें कितें आनी 5 वर्सां कितें फरक पडटा? गोंयच्या गांवांनी 7/24 उदका खातीर धकचपाट्यांचेर 70तल्या मोरल्या उपरांत हो काणकोणाक खोतीगांव गांवडोंगरीचो रिपोर्ट. हांगा चापोले धरणा पासून एक 200 ते 300 मिटर वाडो आसा. थंय जवळ जवळ 23 ते 24 घरां आसात. पूण ते उदका खातीर इतले त्रास काडटात. धरण दोळ्या मुखार आसा, उदक दिसता पूण उदक मेळना अशी तांची परिस्थिती जाल्ली आसा. ह्या काणकोणकाराच्या गंभीर विशयाचेर गोंय सरकार उदका खातें तशेंच काणकोणकारांनी निवडून दिल्ले लोकप्रतिनिधीन गांभीर्यान लक्ष घालून हो विशय सुटावचो अशी लोकांची मागणी आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान हांव बबेश बोरकर. वास्को एमपीटीचे ड्रेजिंगाक लागून सड्यावेल्या दोंगराचें पालसण कोसळूंक पावलां. ड्रेजिंगान सड्यावेलो दोंगर कोसळून घरां काबार जालीं जाल्यार एमपीटी जबाबदार म्हूण लोक उलयता. लोकांनी बोवाळ मारले उपरांत एमपीटी लोकांच्या दोळ्यांक उदक लावंक म्हूण थंय भराव घालून खंय सगळें सारकें आसा म्हूण दाखोवंक सोदता. हें पळय इरोजन जालां. हो रस्तो पयलोसून कितलो रुंद आसलो आयज तुमच्या दोळ्या मुखार दिश्टी पडटा. हें म्हणटा 60% ड्रेजिंग करून हो रस्तो कोसवला. हो रस्तो कोसवला हेज्या मुखार जरी तर तेणी हिंगा ड्रेज करीत 19.5% जाल्यार सोडो कोसोवपाची चान्स आसा. आनी सोडवो जरी तर सोड्या वयलो लोक आनी बोगद्या वयलो लोक कोसोवन गेले जाल्यार हेजेर जबाबदार सरकार आसतली. आमी सगल्यांनी जेन्ना 27 तारखेर ड्रेजिंगाचें पब्लीक हियरींग आहलें जाण एकले लोकांनी सांगलां की हें ड्रेजिंग आमकां नाका आनी नाका नाका. आमी जाणाय आमकां NGT बरो रिस्पॉन्ड दितलो म्हूण आनी बरी न्याय घेतलो. लँडस्लायड जावन लोकांचे बरे वायट जातले तेन्ना खंय सगळ्यांचे दोळे उगडटले. लोक म्हणटा ह्याच पावसाक धडगत ना. 3 दीस 26, 27, 28 पब्लीक हियरींग जालें आनी आजून ते कंटिन्यू जाता. आनी ते पब्लीक हियरिंगांतलो हो एक टॉपीक जावन आसा ड्रेजिंग जे एमपीटीन कॅपिटल ड्रेजिंग जे एमपीटीन चालू केलेलें हांगासर 18.9 मिटर्स ड्रेज करून ते भितून ती दर्याची खालाय वाडोवपाक सोदता. आनी आयज परिस्थिती तुमी पळोवंक शकता हो सगळो डोंगर हांगासर सगळो आख्खो. आनी कॅपिटल ड्रेजिंग जाता तें हांगा जाता सायड पोर्टाच्या ह्या जे जाग्यार हें आतां कोलॅप्स जाला हांगा लँडस्लायड जाल्या ही कित्याक ही माती पळोवंक शकता तुमी हांगासरूय जाल्लेली. ही तेंच्यांनी जाता इतले बेगीन माती हाडून घालून हांगासर ते लिपोवपाक जाय. हें कोणाक कळोंक जायना म्हणून तेंच्यांनी रातोरात तेंच्यांनी हांगा माती हाडून घातले. पूण हांगासर हो रस्तो हांगासर सगळो टोटल सर्कल गेला सारको आनी ह्या पावसान जाल्यार म्हाका दिसता हे सगळे कोसळटले हांगासर. सो हेका फूल रिस्पॉन्सिबल हा एमपीटी आनी जे कोल हबा खातीर हे ड्रेजिंग जे चालू आहा हेचो हो इफेक्ट आयज आमकांच न्हू फाल्यां सकाळी ते दोनापावल जे आहा ते दोनापावल सुद्दां कोसळोंक शकता. थंय बरे व्हडले बिल्डिंग्स आहा कितें. आनी आयज परिस्थिती एमपीटीन अशी करून सोडलेली आहा कोणाक हे उलोवंक मार्ग दिना हांगासर. ही फूल आख्खी जी आमी आयज हे पळयता हो दोंगर जो पळयता हो सगळो ह्या दर्याक तेकोन आहा. हार्डली हेचे डिस्टन्स दर्याचे आनी हे दोंगराचे डिस्टन्स आसतले एक 100 मिटर्स मॅक्झिमम सांगला हांवें तुमकां कितें. पूण परिस्थिती एमपीटीन हांगा अशी करून सोडलेली आहा आयज ना जाल्यार फाल्यां हांव सांगूंक शकता फ्रॉम हार्बर टू वास्को हे लँडस्लायड खंय ना खंय तरी लँडस्लायड जातले आनी आमकां हो सडेकारांक मुर्मुगांवच्या लोकांक हो इफेक्ट जातलो आनी आमदाराचे आनी हे बाकीचे अथॉरिटीज आहा तेंचे ते मागीर दोळे उगडटले जेन्ना लोक आमचो हांगासरलो मरतलो तेन्ना. प्रुडंटा खातीर दिशान परब. 58 वर्सांचे रिटायर जाल्ल्या सरकारी कर्मचाऱ्याच्या प्रकरणात परत तकली वयर काडल्या. मुख्यमंत्री पर्रीकारान ताच्या आदल्या टर्मात रिटायरमेंट एज 60वेल्यान 58 केल्ली. फुडल्या सरकारान परत 60 केली. त्या मजगती 58-59 वर्सां जाल्ली ते घरा गेले. पर्रीकार आतां परत मुख्यमंत्री. ताणें आमकां न्याय दिवचो हरियर्साचें कंपेन्सेशन दिवचें म्हूण हे सरकारी आनी निम सरकारी निवृत्त कर्मचारी मागतात. गव्हर्मेंटाची 60 वर्सां आसली पयलीं आमकां सर्वीस कितें
मागीर ती गोवोरमेंटान मागीर 58 केली आनी आमकां घरा धाडले कितें आनी मागीर आमी 58 घरा गेले आनी आमच्या उपरांत मागीर परती रोखडीच फाटल्यान 60 केली हो आमच्या गोवोरमेंटान अन्याय केलो तेन्ना आमी आतां इतलीच विनंती करता गोवोरमेंटा कडेन तुमी आतां हें करचें की आमकां मनोहर पर्रीकर बाबान आमकां हें आमचे 2 वर्साचें कितें एरिया उरलां तें आमकां दिवचें कितें इतलें आमी मागता तेजे कडेन आतां कित्याक पयलो तो मुख्यमंत्री आसतना तेणीच आमकां 58 घरा धाडले आनी आतां परत तो आतां येयलो आतां परत आतां कितें योगान तो आतां परतो आमच्या नशिबान येयलो म्हणपाचो आनी तेणी आतां आमकां परती आमचे 2 वर्साचे एरियास कितें आहा तें आमकां दिवचें इतलेंच आमी मागतात. वेळे आदी रिटायर जावचे पडिल्ल्यान आमचे 2 वर्सांचे लुकसाण जाले. सरकारान भरपाय दिवची म्हूण तेन्नाचे रिटायर सरकारी कर्मचारी म्हणटात. आतां तेंच्यांनी आमचे अन्याय करून 58 केले आनी गव्हर्मेंट जेन्ना काँग्रेस येयलो तेन्ना परत ते 60 केले म्हणजे 2 वर्सांचे आमचे अन्याय जालो. खंयच्याच कायद्यान तुका आमकां घेता आसतना हांव 63 जॉयन जाल्लो आनी 63 आमकां 60 वर्सां आमचे तेजे कायद्या प्रमाणे 60 वर्सां तेच्या पयलीं आमकां रिटायर कोणाच्यान करूंक जायना हो आमचेर अन्याय जाला. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊया ब्रेक.